आता हितून थोड्यांचे मिसअंडरस्टँडिंग जाले की 27% ऑलरेडी आरक्षण आसतना 20% हे कशें मागता, हेजेर थोडो खुलासो दिता. ओबीसीन 19 जाती आसा. 19 जातींतल्यान भंडारी आसा, चारी आसा, खारवी समाज आसा, क्रिश्चन महार आसा, पागी आसा, धोबी आसा, कलयकार आसा, अशे 19 जाती आसा. आनी आमी गोंयचे पॉप्युलेशनान भंडारी समाज आमी मानतात 33% आसा. म्हणजे एक 30 धरले जाल्यार 15 लाखाचे पॉप्युलेशनान 5 लाख आमी भंडारी आसा. आनी जे क्रिस्तांव म्हार म्हणून आसा पळय ते 3000 संख्या तेंची. धोबी म्हणून आसा तेंची 5000 आसा. आनी फाल्यां जर गव्हर्मेंटान वो एका इन्स्टिट्युशनान चिंतलें 27% 19 जाती मदेकात इक्वलिटीन वाटले, इक्वल प्रत्येक समाजाक इक्वल दिले, बाबा एक 100 पोस्ट आहा जाल्यार आमकां सगळ्यांक डिवायड केले 27 इक्वल जाल्यार 27 डिवायडेड बाय 19 केले जाल्यार भंडारी समाजाक 1.4% रिजर्वेशन मेळटलें. म्हणजे आमच्या 1 लाखान एका भुरग्याक रिजर्वेशन मेळटलें इक्वलिटी दिले जाल्यार. आनी जे 3000 आसा तिंकां एक 10,000 भितर एक रिजर्वेशन. हो इनजस्टीस जाता इक्वलिटीन आमचेर. म्हणून आमी रिजर्वेशन 20% भंडाऱ्यांक दिवचे हो आमचो डिमांड आसलो. करेक्ट. रिजर्वेशनान ते जॉबाक आनी एड्युकेशनाक प्लस पंचायतीक आमकां 20% रिजर्वेशन प्लस आमकां म्युनिसिपालिटीक 20%. आमी आमदारकीक कित्याक म्हणूंक नासले, कित्याक हे कॉन्स्टिट्युशनान फक्त आज SC आनी STकूच रिजर्वेशन आसा आनी ते पार्लमेंटान पास जाले जाल्यार OBCक ओके इंडिया घेतले. हो विशय जालो आमचो. आज तामिळनाडू गेले जाल्यार 69% रिजर्वेशन आहा. 69% इन तामिळनाडू. आमच्या कर्नाटकाक गेले जाल्यार 51% आसा. महाराष्ट्राक गेले जाल्यार 49% आहा. गुजराताक 51% आसा. आनी गोंयान 41% आसा. आमी कोणाचेर अन्याय करिना. आमी दुसऱ्या समाजाक दिवना. आमी आमच्या समाजाक 20% आरक्षण दिवचो हो आमचो डिमांड आसलो आनी तो आयजूय आसा. आज तो डिमांड फुडें व्हरपाक आनी सेन्सस डिमांड फुडें व्हरपाक आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रत्येक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की समाजाचो सेन्सस जावचो. आनी गव्हर्मेंट आमी संख्येन व्हडले आसलेल्यान आमचो सेन्सस करूंक सोदिना. आमकां मुद्दम करून दाकान दवरता. म्हणून आमी भंडारी समाजाचे जे हिताक लागून वावुरतात तांच्यात एक विचार जालो की आमी स्वता आमी भंडारी समाज आमी वॉलंटरिली स्वता आमचो समाजाचो सेन्सर करतले आमच्या सॅटिस्फॅक्शनान आनी तो सेन्सस आमी गव्हर्मेंटाक दितले. आनी आमी तो असो थारायला. गोंयान आज सिस्टम ही जाल्लेली आहा. सिस्टम आसा. कशी सिस्टम आसा? पंच म्हणून आसा आनी कॉन्सिलर्स म्हणून आसा. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आमी चिंतला प्रत्येक वॉर्डान जे 1454 वॉर्ड्स आहा पंचायत वॉर्ड ऑफ 191 पंचायती आहा आमच्यो. 13 म्युनिसिपालिटी आसा आनी एक कॉर्पोरेशन आसा. थंयसर 200 अरावंड 230 कॉन्सिलर्स आसा. आमी प्रत्येक वाड्यान 1454 वॉलंटियर्स आमी नॉमिनेट करतले इंटू 2. तशेंच म्युनिसिपल एरियेन आमी 2 करतले आनी आमच्या समाजाचो सर्वे आमी करतले. हो आमचो विचार जाल्लो आसा आनी हो विचार घेवन आमी फुडें वचपाक आयज आमची ही सगळी कमिटी आज नवीन कमिटी आमी तुमकां एक डिक्लेअर करता जी आमी अस्तित्व कमिटी जी आमी फुडें हें काम समाजाचें काम करपाक आमी हांगा कोणाक क्रिटिसायज करपाक वो कोणाक दोश दिवपाक समाजान आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आर्टिकल 19(1)(c) एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा की खंयच्याय समाजान खंयच्याय लोकांनी एक संस्था करूं येता, सोसायटी करूं येता. आमी तेजो आदार घेवन आज आमच्या समाजाचे जे पेंडींग इश्यू आसा सालोन साल जे रिजर्वेशन आमकां सामकें मेळना,
आमकां तर सगळे गेले जाल्यार 1.4 म्हणजे आमकां 1.4चो शेअर येता 5 लाख लोकांक, आनी जे कोणाचे 500 लोक आहा 5,000 लोक आहा तिंकाय तो शेअर येता. पण आमचेर अन्याय जाता आमच्या भुरग्यांचेर. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजीन 200 सीट आसा, 27 रिजर्वेशन 54 जाता, आनी फाल्यां जर थंय डिसायड जाले प्रत्येकाक 27% डिवायड करपाक जाल्यार आमकां 3 सीट मेळटले. आमच्या समाजाच्या वाट्याक 3 सीट येतले आनी फाल्यां पंचायतीक तच जातले. म्हणून आमकां आमचे एक डिमांड आसा, हे पॉलिटिकल पार्टी कडेन आसा, गव्हर्मेंटा कडेन आहा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जी BJP आसूं, काँग्रेस आसूं, आम आसूं, खंयची पार्टी आसूं, आमच्या समाजाक 20% आमकां पर्संटेज वोटींग हे दिवंक जाय. रिजर्वेशन 20% प्रत्येका कडेन डिमांड आहा. कित्याक आमी संख्येन 5 लाख आसा. आमी गोवा GDP, गोवा स्टेट GDPक आमचे 33% लोक कॉन्ट्रिब्यूट करता. आमचे 33% बजेटीन कॉन्ट्रिब्युशन आसा. कित्याक आमी टॅक्स भरता, आमी GST भरता, आमचे लोक, आमची संख्या, पण तितूंतले रिटर्न्स आमकां कांयच मेळना. आमचो डिमांड आसलो की GMCन आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएटाक आमचे रिजर्वेशन आख्खे इंडियेक आसा, आमकां दिले हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या प्रमाणे. नॉन क्लिनिकल म्हणजे कितें? रिसर्च करप आनी लॅबोरेटरी वर्क. आनी क्लिनिकल म्हणजे कितें? सर्जरी, एनेस्थेसिया ओ मेडिसीन, जनरल मेडिसीन. हेका डवलून आमच्या भुरग्यांक आज 14-15 वर्सां जाली हो गव्हर्मेंट दोळे धापता. आयज हे सगळे डिमांड करपाक आमचे कांय लिडर जेंच्यांनी लिडरशीप घेतलेली ते सरकाराच्या दबावाक कांयच डिमांड करिना. म्हणून आमकां आयज फुडें सरचें पडलें. हो डिमांड आमच्या समाजाचो. आमच्या समाजान 5 लाख लोक आसा. आयज आमचो एक निश्चय जाल्लो आसा की आमी एका मतदारसंघान 40 मतदारसंघ आसा. 40 मतदारसंघान पयलो संकल्प आसा, एक मतदारसंघान 1000 लोकांक आमी रजिस्टर करतले, मिनिमम फी घेवन, मिनिमम. कित्याक आयज आमी 100 वर्साचे 50 वर्साची हिस्ट्री उलयता जाल्यार आमचे रजिस्टर मेंबर एक आसा जाल्यार 4000 आसा. इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया आमच्या प्रत्येक नागरिकाक वोटिंगाचो रायट दिता आफ्टर 18 इयर्स. तसोच आमचो संकल्प आसा की आमी आमचो प्रयत्न आसतलो हे कमिटीचो. प्रत्येक भंडारी समाज आनी जो समाजान जल्माक येयला ताका आमी पयले आमचो मेंबर करतले संसदान, आनी जो 18 वर्साचो वयर आहा ताका आमी संस्थेचो मेंबर करतले. तितून मागीर आमचे 3-3.5 लाख लोक एबाव 18 आसा, ते 3.5 लाखाकूय तर जावं पळय आमचो प्रयत्न आसतलो. हे 3.5 लाख लोक आमचे मेंबर जातले म्हणून ही संकल्पना घेवन ही कमिटी फुडें सरलेली आसा. आमचो ध्येय कोणाक खाला उडोवपाक वयर काडपाक ना. आमचो ध्येय कोणाचेर क्रिटिसायज करपाचो ना. आमचे एम आसा की आमच्या समाजाचेर जो अन्याय जाता, पॉलिटिकल अन्याय जाता, सोशियली अन्याय जाता आनी एड्युकेशनानूय आमचेर अन्याय जाता, तो पयस जावंक जाय. आनी सरकाराक एक इशारो दिता, आमी इतलो तेंप गुलामगिरीन कशें काडले. आज आमची इतली व्हडली संस्था 33% आसून आयज आमकां कसलेंच बेनिफीट मेळना. आमकां सगळे कडेन निग्लेक्ट केले वयता. म्हणून आयज आमी आवाज जावन आयज उपेंद्र गांवकाराच्या लिडरशिपीक आयज आमी एक कमिटी डिक्लेअर करता. जी कमिटी 6 तारखेर ऑक्टोबराचे 24 वास्को AGM जाल्ली भंडारी समाजाची, जी AGM कॉल केल्ली अशोक नायकान अंडर द चेअरमॅनशीप. पूण ती AGM ते अर्दे वर सोडून गेल्या उपरांत थंय उपस्थित लोकांनी एक कमिटी अपॉइंट केली 15 लोकांची. तितूंतले एक 10-12 जाण हांगा आसा, कोणाचे 2 जाण येवंक पावले ना. आनी त्या दिसा थारायल्लें की समाजाचें जें काम कोण आडखळ्या घालता, कोण करूंक सोदिना, कोण लिपोवन दवरता, कोण ते आमी अशें ओपन लोकां फुडें वचोन, आमच्या लोकां फुडें वचोन ते कार्य करतले. ह्या ना त्या कारणाक लागून हो ना तो करतलो म्हणून वाट पयली, आनी वाट पळोवन आयज आमी 25 पावले. आनी तरी पूण सेन्ससाचे फक्त घोशणा जाता,
एक्शन काय ना. रिजर्वेशनाचेर कोण कांय उलयत ना. 27 सॅटिस्फायड आहा आनी कोणाक ते रिजर्वेशन मेळना आमच्या लोकांक ते लोक रडटा. ते सगळे घेवन आयज आमी फुडें सरलेले आसा. आज ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट बाब उपेंद्र गांवकार हेका सगळ्यांच्या समतीन अपॉयंट केल्लो आसा. हे 15 लोकांनी तिंका यजमान निवडून दिले आनी हे 15 लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा. उपाध्यक्ष पयलो उपाध्यक्ष जावन आसा अविनाश शिरोडकर. दुसरो संदीप पेडणेकर. संदीप पेडणेकर पयलो. अविनाश शिरोडकर एक्स कावन्सिलर मारगांव. आमी एक सांगूंक सोदता, आमी बाराय तालुक्यांतल्या लोकांक आमी ह्या समितीचेर स्थान दिल्लें आसा. जे मेजर तालुकाज आसा जंय आमची संख्या मोठी आसा ते बार्देश, थंय आमी 2 मेंबर घातल्या. पोंडा आमी 2 घातल्या आनी तिसवाडी हांगा 2 घातल्या. संदीप वेर्णेकर शिवोलीम बार्देश तालुका. महासचिव हनुमंत नाईक पोंडा. सचिव विष्णू गावणेकर. आकाश विष्णू गावणेकर. विष्णू एलायस. उमेश नाईक फ्रॉम धारबांदोडा. विष्णू गावणेकर पेंजीम तिसवाडी. उमेश नाईक धारबांदोडा. खजिनदार दिलीप नाईक मार्सेल पोंडा. सहा खजिनदार विनोद नाईक केपें आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स उमेश तलावणेकर पेडणे. शरद चोपडेकर मोर्मुगांव. गोरखनाथ केरकर तिसवाडी. अमृत अगरवडेकर बार्देस. शिवदास माडकार शिरोडा सत्तरी. दामोदर नाईक कुडचेरे सांगे आणि व्यंकटराय नाईक काणकोण. ही आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आनी हातूंत 12 तालुक्यांतले प्रतिनिधित्व आसा. 12 तालुक्याक ते रिप्रेझेंट करतले. आनी आमी फुडें ही कमिटी आमी एक डेडलायन दवरल्या. मायाचे 31 पयलीं आमी मेंबरशीप स्टार्ट करतले. सगळे महिला कमिटी, युवा कमिटी सगळे कमिटी काडटले. आनी आमी प्रत्येक वाड्यान जर एका पेडणे सारकेल्या एका गांवांत एका वाड्यार एकूच घर आसा, आमी त्या वाड्यारय कमिटी काडटले. म्हणजे आमी आमचो जो एक लेगून भंडारी समाजाचो बंधव खंय आसूं तेज्या मरेन आमी पावतले. आनी ताका लागून आमी प्रत्येकाचें सहकार्य मागता. हांगा कोणें पॉलिटिक्स करचें न्हू. हांगा हें फक्त समाजाक कसो मार्गदर्शन आनी कशें फुडें व्हरप. कित्याक आमचे युनिटी जाल्ली खूब पॉलिटिकल पार्ट्यांक नाका. आमचो एकवोट जाल्ल्याक खूब जाणांक नाका. आनी ताका लागून आमच्या भितर डिस्प्यूट करपाचे जायते लोकांचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न आमी कोणाकूच सक्सेसफूल जावंक दिवचे ना. आमी आमचे भितर कितेंय कोसो आसली जाल्यार आमी भंडारी समाज, भंडारी लोक बसून ते सॉल्व करतले. आनी हेचो फायदो आमी कोणाकूच घेवंक दिवचे ना. आनी जो आमचेर अन्याय जाला तो 31 पयलीं स्पेशली ते GMCन जे नॉन क्लिनिकल दिला थंय क्लिनिकल रिजर्वेशन आमकां दिवचें. आमचे जे भुरग्यांक जे आयज एज्युकेशनाक एडमिशनाक जे त्रास जाता आनी ते रिजर्वेशनाक लागून आमचे भुरगे फाटीं उरता, थंय आमचेर अन्याय जावचो न्हू. जॉब आसा ते जॉबाक आमकां सगळ्यांक मान्यताय दिवची, ही आमची डिमांड आसा. आनी ही कमिटी आमी तुमकां एक उतर दिता आमच्या लोकांक. आनी हो रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे भंडारी समाजाक गोंयभर एकठांय जावया. वी कॅन डू इट. लेट्स युनाइट टुगेदर एज भंडारीज. जय रुद्रेश्वर, जय भंडारी. थँक्यू. आतां आमच्या संजीव बाबान तुमकां
कमिटी आणि बाकीचे सगळ्यो गोष्टी सांगल्या. सगळे सांगले तेणी. मागीर इन शॉर्ट सांगता की ही 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या ती आयच्यान कार्यरत जातली गोमंतक भंडारी समाज सेंट्रल एक्झिक्युटीव कमिटी, केंद्रीय कार्यकारिणी. आणि रोखडेच आमच्यो 12 तालुक्यांनी तालुका कमिटी काडटले आमी, ग्राम समिती काडटले, महिला कमिटी काडटले आणि युवा कमिटी. त्या भायर जे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा एक्स किंवा आतां आहा पळय, अजून पर्यंत आमी तांकां एकठांय केल्ले ना. टिचर्स म्हण, इंजिनियर्स, बरे पळय क्वॉलिफायड डॉक्टर्स, हांकांय घेवनूय आमी तेंचे एक फॉरम करपाचो आमचो विचार आहा. डॉक्टर्स म्हण, इंजिनियर्स, ऑफिसर सगळ्यांक घेवन, की जेणे करून जे भुरगे आमचे फुडें शिकतात म्हणजे एक फॉरम तयार करून फुडें भुरग्यांक SSC 12थाक भुरग्यांक एक व्हडले म्हणजे एक मेळावो कसो घेवन तांकां फुडें कितें करचें त्या बद्दलूय आमचो तो विचार आहा. दुसरें आमचें आसतलें 2027चें लक्ष्य. आमी सदांच कितें म्हणटा, समाज म्हणजे फक्त सर्टिफिकेट दिवपाक, पूण ह्यान फुडें आमचो असो विचार आसतलो आमी गांवागांवांत भोंवतले. तो मागीर खंयच्या पक्षाचो आसो, पूण जे 40 मतदारसंघ आहा त्या 40 मतदारसंघा पैकी चडशे आमदार आमच्या समाजाचे निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नाजाल्यार आमी कितें म्हणटा की समाज म्हटल्यार केंद्रीय कार्यकारिणी म्हटली की फक्त सर्टिफिकेट दिवप आनी काही गोश्टी, पूण तशें जावचें ना. आयज पासून, आयज संकश्टीचो दीस आहा, आयज पासून ही जी कार्यकारिणी आहा भितरले 2-3 जाण येवंक ना. कांयची कुण्या जात्रा फाल्यां थंय पावलो ना, कोणाची आनी कितें व्यक्तिगत हे, पूण सगळे जाण आमी एकठांय आसा. आनी तारक बाब हितून आसलो, आरोलकार, कित्याक काल एक स्टेटमेंट येयल्लो म्हणून तुमकां मुद्दाम तेजेर हें करता स्पश्टीकरण, एका न्यूज पेपराचेर येयल्लें. तारक आरोलकर हांगा आमच्यो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आनी हायकोर्टान आनी सेशन कोर्टान केसी चलता. हे तारक आरोलकारान ह्या हितून कंप्लेंट फायल केल्ली आहा आनी इंटरोगेशन म्हणजे आपूण इंटरोगेशन घातलेलें आसा. पूण ताका लिगल ओपिनियन कितें आहा की तो ह्या कमिटीन रावूं शकना. तो आमच्या बरोबर आहा, तो फाटल्यान बसलेलो आहा पळय. तुमच्या म्हायतीक लागून सांगता, तो हे पळय आमी जे आहा आनी आमी कितें केलां की सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी काम करताले. जे आमचे पयलींचे आजी माजी आमदार आहात, मंत्री आहा आनी ज्यो पयलींच्यो कमिटी बुजुर्ग लोक आहा, अनिल होबळो आसतलो किंवा रोहिदास नायक आसतलो किंवा अशे पयलीं ZPन आसले किंवा पंचायतीन आसले किंवा आनी खंयच्या हितून सगळ्यांक घेवन आमचें काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी कितें विचारूंक जाय तुमी? ना पळय, डिस्प्यूट आमचो चालू आहा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान. जी देवानंद नायकान घाई गडबडीन इलिगली कमिटी आनी ऑफिस बळकालाय पळय, तेजेर आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आतां डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान केस चालू आहा, हायकोर्टानूय केस चालू आहा. ती जशी सगळ्यो केसी सोंपल्यो काय ना, मागीर ऑटोमॅटिकली इलेक्शन डिक्लेअर जातले आनी मागीर आमी इलेक्शन प्रोसेस करून जी कायदेशीर आहा त्या प्रमाणे आमी मागीर कमिटी काडटली. तो हय, ही कमिटी डिजॉल्व जातली. जे कायदे कानुना प्रमाणे कितें एज पर बायलॉज आहा पळय, एज पर इलेक्शन प्रोसेस मागीर हे करतले. ते बसना कायदेशीर. पूण आतां कितें आहा, थंय काय झगडोवन घेतले ते आमचेच लोक. म्हणून कायद्यान कितें चल्लां पळय ते कायद्या प्रमाणे आमी वयता आतां डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हायकोर्टान ते वयता आमी. पूण आमी ऑफिस पळय, ऑफिस आसलेंच म्हणजे कार्य चलतलें अशें ना. पयलीं ऑफिसां खंय आसलीं, ही आतांच ऑफिसां जाले समाजाची बी. आमी ऑफिस नासतना कार्य करतले. आमी लोकांक आफोवचें ना ऑफिसान, आमी लोकां कडेन वयतले गांवागांवांनी. उदाहरण एक सांगता तुका, हांव पयर मोपा गेल्लो पेडण्यां म्हाज्या कडले पर्सनल कामाक. हांव जाणा आसलो खंय ते विशिश्ट समाजाचेच लोक आसा म्हणून म्हाज्या पर्सनल कामाक म्हणून मेळपाक गेल्लो. पण थंय असो एक वाडो आहा की थंय आमचे समाज आहा. आमकां खबर ना. आतां पत्रादेवी बॉर्डर ज्या ठिकाणी आतां पळय नाको आहा पळय आमचो हेजो, थंय जो वाडो आहा पळय तो एक समाजाचो आहा. पूण थंय आमची घरां आहा. ते जोशी म्हणून आहा ते आमच्या समाजाचे आहा. तुमी आतां जर मोल्या वयशात, धारबांदोडेचो आमचो उमेश नायक आहा, वेळीप आहा थंयसर आमचे. आतां प्रकाश वेळीप बी म्हणजे तूं ST समाजाचे, वेळीप पासून आमच्या समाजाचे आहा, झांटये आमच्या समाजाचे आहा. म्हणटून आमी आतां कितें करतले की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार वचोन आमचे लोक कितले आहा सेन्सस मेंबरशीप ड्रायव करतले आमी.
आनी पावसाचे 4 म्हयने आमकां मेळटा. आमी 31 पयलीं ह्यो सगळ्यो कमिटी काडटले आनी ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आज आमी करतले. आनी आमचो विचार कितें आहा 2027 तो खंयच्या पक्षाचो जावं आमचे चडशे आमदार निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आतां कितें आसा तुमी आतां सध्या 4 आहा. मेंबरशीप जी दितले पळय हय ती खंयची दितले खंयच्या समाजाची गोमंतक भंडारी समाज. ती कमिटी आसतना तुमी दितले हे पळय हेज्या पयलीं 2012 जेन्ना अनिल ओब्याची कमिटी आसली तेन्ना सुभाष कोळवणकर म्हणून अध्यक्ष आसलो. 6 वर्सां तेणी कमिटी चलयल्ली. तेणी मेंबरशीप ड्राय केल्लो. मागीर 2018 उपसभापती विष्णू वाघ तो हयात ना आतां तेणी मध्यस्थी केली आनी 2018 दोनूय कमिटी जॉयन जाल्ल्यो. मागीर इलेक्शन जालें आनी अशोक नायक आनी अनिलाचे हे जाले आनी अशोक तेन्ना निवडून येयल्लो. आतां कशें आहा सद्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान आनी हायकोर्टान केस चलता. ताका लोक मानपाक तयार ना. सगळे लोक आमचे कडेन येता रे बाबा आमकां सर्टिफिकेटी मेळना. फुडें कितें कसलो आतां सेन्ससाचो विशय कोणी ओडून गेल्लो. आतां फाटल्या आजी माजी आमदारांनी आमी जेन्ना 1 मार्चाक केल्लो आतां तेंच्यांनीच 10-15-20 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी कोणा निवेदनां दिवन तेंच्यांनी मिटींग घेवन तेंच्यांनी हे केलो बळकटी हाडली. तो जो विशय आहा पळय तेंच्या बरोबर आमी तांकां घेवन सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ऑलरेडी तुमचे तेंच्या वांगडा मिटींग जाले. पळय तेंच्या वांगडा मिटींग म्हणजे कितें ती आमच्या वांगडा आसता हरशी. आतां ही आतां ऑफिशियली आमी कमिटी काडली. आतां वचून सगळ्यांक मेळटले आमी आनी फुडें आमचो जो विशय कितें आहा तो आमी दसास लावपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो. ॲडमिनिस्ट्रेटर पावर म्हणटा तो पयलींच्याच कमिटी कडेन आसता. पळय ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे कितें फक्त पयशांचो पावर. पयशे आहा तेंचे कडेन पयलींचे ऑफिस आहा आनी तो हॉल आहा तितलेंच बाकीचें काम कांय ना. कास्ट सर्टिफिकेट बी दिवपाक आतां आमी दिता कास्ट सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट आमी दिवपाक कॉमेस केले 1 म्हयनो जालो. लोकांक त्रास जावंक जायना. भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. कितें सांग पण ते मागीर रजिस्ट्रेशन फेक बीन म्हटलें जाल्यार इफ सपोज काय तर रजिस्ट्रेशन फे हेच्या पयलीं तेंच्यांनी दिवंक नासल्यो. फेक म्हणपाची हितून फेक म्हणपाचो प्रश्नच येना. आतां पळय ती ऑफिशियल न्हू. तो आतां कितें सांगता की आपणें भितर दिलें आपल्याक हें दिलां कितें सर्टिफायड कॉपी दिल्या म्हणून. तेणीच कमिटी भितर 17 जाणांची दिल्या पळय तितूंतले 6 जाण आमच्या वांगडा आहा. एक पळय हो मॅटर आहा पळय तुमी आयज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आसलो की आमचे एम्स आनी आमचे ऑब्जेक्टिव्स कितें आहा? लोकां पासत कित्याक करपाचें ही आमची टीम. हांवें सांगलें आर्टिकल 19(1)(c) गिव्स रायट टू एवरी इंडिविज्युअल्स. आमच्यो तश्यो भंडारी समाजाच्यो 12 कमिटी रजिस्टर आसा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान. पेडण्या जेन्ना मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना बार्देसान किशोर आसनोडकर, तिसवाडीन सुनील नायक म्हणून एक सरपंच, मागीर मांद्रेकर म्हणून बिचोले. अशें सी दॅट इज द फंडमेंटल रायट गिवन टू एवरी इंडिविज्युअल बाय द कॉन्स्टिट्युशन. ही कमिटी कोणें काडप कशी काडप. पण आमचो एम कितें आमी त्या कमिटीचेर उलयना आयज कित्याक इट इज अ सबज्युडायज मॅटर. द मॅटर इज पेंडींग इन द ऑनरेबल हायकोर्ट अँड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. आमी तेजेर आयज उलयना. आमी आयज फक्त एक मॅसेज दिवंक गेल्या की आमचे 5 लाख लोक आसा तितूंतले फक्त 4,000 लोकांनी कमिटी फॉर्म केल्ली आसा आनी रजिस्टर आसा. आमचो एम आसा आयज संकल्पना केल्ली आसा 3.5 लाख लोकांक आमी रजिस्टर करतले मेंबर म्हणून प्रत्येक गांवांत विथ नॉमिनल फीज नॉमिनल जी कितें गरज पडटली फॉर्मां प्रिंट करपाक तेका. हो आमचो एम आसा. प्लस आयज आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आनी तुमकां सांगपाचें आसा की 20% रिजर्वेशन इन आमी ते गव्हर्मेंटा कडेन मागयना कित्याक ते कायद्यान ना. 20% 40% आमकां कायद्यान जायना. म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमी मागोवंक शकना. आमी पार्टी कडेन मागता पॉलिटिकल पार्टी कडेन. दॅट इज आवर रायट. तुमकां जर आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार आमचे 20% लोकांक तुमचे तिकेट दिया. काँग्रेसी कडेन मागता BJP कडेन मागता मेन पॉलिटिकल पार्टीज दोगांय कडेन मागता. हो आयचो डिमांड आसा. तो डिस्प्यूट आसा तो सबज्युडायज आसा. तेजेर प्रश्न ना केल्ले बरें. आनी हेजे वयर आमी फुडें कशें वयतले तेजेर तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार तेजेर करचो प्लीज. जालें थँक्यू व्हेरी मच. येस सध्या तुम्ही कित्याक मागलाय आता हां पंचायत आणि खंयच्या कितें तें सगळें एड्युकेशन म्हण आनी कितें सगळें. तो 27% आहा पळय तो 19 जातींक आहा आनी आतां 2 जाती आनी ऍड जावपाच्यो आहा. त्यो जाल्यो काय ना 1.4च मेळटा आमकां. आनी आमी आहा 5 लाख लोक आमकां 1.4 आनी अश्यो आमी जातींची नांवां घेना कोणाची. अश्यो थोड्यो जाती आहा ते 5ची काय 6शी आहा तांकां तितलेच मेळटा. म्हणून आमची कितें डिमांड आहा
टू 20% आमकां रिजर्वेशन हां आतां पळय तामिळनाडूक 69% रिजर्वेशन आसा. आतां गोंया गव्हर्मेंटाचे 41% आहा. ते गोवा गव्हर्मेंटाक तांकां सुबेज दिवंक जाल्यार तें रिजर्वेशन वाडूं वाडूं येता. येता कितें जेन्ना तामिळनाडू 61, महाराष्ट्रा जो BJP सरकार आसा थंय 51 दिलें. आनी कर्नाटकाक गुजराताक आमच्याहून सुबेज आसा रिजर्वेशन. गोंयच्याहून सुबेज आसा. गोंयान कशें आहा SCक 2% आसा, STक 12% आसा आनी OBC जंय 19 जाती आसा थंय 27 आहा. आनी तितूंतलो जर डिवायडेड बाय 19 करीत आमकां इक्वल शेअर करीत इक्वल जाल्यार आमच्या वाट्याक 1.4% येता रिजर्वेशन. म्हणजे आमी ते 1.4% सॅटिस्फायड ना. आमी म्हणटा आमकां 20% इंडिविज्युअल दिवचे. जशें महाराष्ट्राक मराठा रिजर्वेशन जॉब एंड एड्युकेशनाक 10% दिला तशें आमचो डिमांड आसा. कित्याक भारतांत आयज सगळ्याहून सुबेज भंडारीच तर आसा जाल्यार गोंयान आसा. सेकंड आसा महाराष्ट्रान 1 लाख, आमी हांगासर 5 लाख. थर्ड आसा कर्नाटकाक 80-90 हजार. फोर्थ आसा केरळा 25-30 हजार. मागीर थोडे आसा गुजराताक, थोडे राजस्थानाक आनी उत्तराखंड. हे थोडे स्टेटींनी आमी भंडारी आसा. पूण सगळ्याहून सुबेज जर भंडारी तर आसा जाल्यार गोंयान आसा. म्हणून आमचो डिमांड आसा. आज जो सरकार खंयचोय चलता जाल्यार भंडाऱ्याच्या वोटाचेर चलता. आज भंडारी तर एके सायडीन रावले. हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां. आयज गोंयांत जर ओपिनियन पोलांक गोंय म्हणून उरलें आमच्या समाजाच्या लोकांचो शहाचो वांटो आसलो म्हणून आयज गोंय उरलें. तुमकांय खबर आसतली कोण महाराष्ट्रान गोंय व्हरोंक सोदताले ते आनी खंयचो सरकार आसलो त्या टायमार. पूण आमचे पुर्वज तितून आमचो रवी नायक तेन्ना 21 वर्सांचो लिडर आसलो. 21 यंग भुरगो तो आपले स्कुटरीचेर गोंयभर भोंवलो. तेणें तेन्नाच्यान आपलें पॉलिटिकल कार्य सुरू केलें. एक एग्जाम्पल म्हणून आयज आमी गोंया राखोंक उरले आनी हें समाजाचें कार्य. आमी तेन्ना जागृत आसले. आयज थोडे आमी परत जागृत जाता आनी आमी जाले आनी एकदां आमी उठले. वी आर क्वायट पीपल. इफ वी स्ट्रायक व्हेरी बॅडली. दीस इज अ वॉर्निंग टू ऑल द पीपल हू आर वर्किंग अगेन्स्ट अस. This is a warning to the people who are trying to destroy us. We will be not quiet anymore. Thank you. थँक्यू. धन्यवाद.